लॉकडाऊनातही हरमलच्या लोकांचो अतिथी देवो भव. त्या वाठारांत सुमार 250 फॉरेनर टुरिस्ट अडकल्यात. तांकां आलाशिरो जेवण खाणाक थंयचे पंच व्हॉलंटियर पसरकारांचोच आदार. टुरिस्टूय आपूण जावन सोशल डिस्टन्सिंग पाळटात. इतले मजगतीं गोंयच्या सगळे चेक नाक्यांचेर पुलिसांक आनी लोकां खातीर मोबायल टॉयलेटी वरवीं नितळसाणेची वेवस्था करपाची जबाबदारी कॅम्प इंडस्ट्रियल सर्विसीस हे कंपनीक दिल्या. तुम्ही हांगा पळयतात की हरमल बागान जे फॉरेनर्स रावतात, सुमार 250 फॉरेनर्स हरमल बागान शिरकल्ले आसात करफी खातीर. आणि तांकां सगळी रेस्टॉरंट सगळे टॅक्स बंद आशिल्ल्या कारणान तांचे जेवणाचे खूपच हाल जाल्लेले आसा. आज काय ग्रोसरी शॉप ओपन केल्ल्या कारणान तेंचे तुमी पळयल्यात तेंचे सोशल डिस्टन्सिंग दवरून ते आपले सामान विकत घेतात. तशेंच हांगा जे काय व्हॉलंटियर्स आसात जे गव्हर्मेंटान अपॉयंट केला, तांकां परमिशन तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान घेतल्या, ते व्हॉलंटियर्स फॉरेनरांक तशेंच लोकलांकूय हेल्प करतात. खुबश्या फॉरेनरांची अशी मागणी आसा आणि व्हॉलंटियर्स अशें म्हणटा की तांच्यांनी भायर सरोंक जायना, आतां इतल्या घरांत रावंक जाय. ते कांय फॉरेनर तांकां लिस्ट दितात जावं आनी कितें दितात तांकां, आनी ती लिस्ट व्हॉलंटियर घेवन हांगा ग्रोसरी शॉपार येतात आनी तेंचो माल तांकां सप्लाय करतात. हरमलात सुमार 250 टुरिस्ट लॉकडाऊना खातीर अडकले. तांचे खातीर पावली ती थळावी पंचायत. अतिथी देवो भव धर्माक लागून गोंयकारांनी टुरिस्टांचे हाल जावचे न्ही म्हूण जतनाय घेतल्या. व्हॉलंटियरूय तांच्या आदाराक. Boss, you are from which country? Scotland. What you have bought? Dal, rice, Okay, oil, okay, peanut butter, mung beans. Okay. Just all. Locals are, very helpful. In 1-2 days, I could reach a person, right person, and he was really open. Santosh helped me a lot yesterday. It made me so happy to can have this permission to move and help a few I could. So this is like really grateful. I have people locals here standing next to me, providing me with what I need. None of them are closing their doors. None of them are they can help and not, They have some they need for themselves because they have families and we all understand, First your home, then you help others. But the rest, whatever extra they have, they are giving me. आम्ही लोकांची सेवा करता. हे फॉरेनर जावं कोण असे जेंका खावपाक बिवपाक काय नासा तेंका आम्ही सेवा करता, हे दिता. कशे लायनीन बीन उबे रावतात? आम्ही लायनीत उभे करता. 1-1 मिटराचे तेंका लायनीर हे करता आणि हे आमकां सगळे मदत करता. पंचायतीचे सगळे आसा ते व्हॉलंटियर आसा ते सगळे आमकां मदत करता. आणि जे बाकीच्यांक जे सामान आसा ते आम्ही घरा ते व्हरून दिता. म्हाका सांगपाक बरें दिसता की आमचो जो हरमल गांव आसा त्या हरमल गांवचे सरपंच तशेंच आमचे जे इतर पंच आसात ते प्रामुख्यान हातून सगळे ग्राउंड फिल्डाचेर वावरून सगळ्यांची हेल्प करता. सगळ्यांचे कोणाकच सगळ्यांची जी गैरसोय जाता ती सगळ्यांची सोय करतात ते. So how you are facing problem right now? I'm just keeping healthy. Yoga, meditation, mantras, puja, and eating good food. Okay. And trusting that my God our God will help us. Okay. Har Har Mahadeva. You don't want to go in your country? Do I want to go in my country? No. India is my home. India is your home. Okay. This is where my God is. Okay. I am from beginning of the March. March. Yes. It's quite difficult to be here, but I would like to leave this country, but at the moment we cannot leave the country. This is a huge problem. We have not, maybe not food. From time to time we find something because yes, it's still possible, but it's difficult. And as far as I know, it's not allowed to buy food. Yes, Yes, the main problem for me is that I cannot buy a ticket to fly to my motherhood, and it will be a great problem to find a taxi to go to. You're willing to go to your country? Yes. You're from? I'm from Belarus. सध्या कशें मॅनेज करता तुम्ही फॉरेनरा? मॅनेज म्हटल्यार आमी कितें घरान रांदता तें तांकां प्रोवायड करता आमी. ते कितें आसूं, वेज कितें दाळ शीत भात कितें. आणि ब्रेकफास्ट बी? ब्रेकफास्ट आमी कितें चपाती करता ते दिता, तांकां टी दिता. आणि ते सॅटिस्फाय आसा? हय, सॅटिस्फाय आहा, व्हेरी हॅपी आहा. आणि ते भायर बीन वचूंक सोदिना? भायर वचूंक आमी तांकां अलाउड करना.
आमचे जेवणाचे आमी भायर सरूंक दिना घरा कडेन आमी कितें करता बघ फिश करी रायस आनी आमचे कडेन कितें आहा आमी कितें खाता तो प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.